मांद्रे मतदारसंघात गेली 3 वर्सां त्या मतदारसंघात पार्टीचे ऑफिस आसा, स्टाफ आसा, तुम्ही सगळे जुने जाणटे कार्यकर्ते आसात, ज्यांच्या माध्यमातून आज ह्या मतदारसंघात ज्यो गोष्टी पक्षाचे काम म्हणतात ते पक्षाची जबाबदारी आम्ही घेतात आणि पक्षाची जबाबदारी घेऊन दोघी बसतात तर बऱ्यापैकी ती निभायतात. उदाहरण दिवपाची खूप असतात, पण तिने सुद्धा मेंबरशिप ड्राय सबंध मेंबर ज्यांना आम्ही राबयली म्हणजे पार्टीन राबयली त्या मांद्रे मतदारसंघात जसे अध्यक्षान म्हटलं तसे जवळजवळ 14,000 मेंबर तुम्ही सगळ्यांनी त्या भारतीय जनता पार्टीची तुम्ही केलेले असतात. ऍक्टिव्ह मेंबरशिप सुद्धा सगळ्यात आहे म्हणजे 96 ऍक्टिव्ह मेंबर तुम्ही केले असतात. हे दोनही गोष्टी जातकच फुडलो स्टेप म्हणजे 48 बुथाच्यो कमिटीचे बी आम्ही गठन केले असतात. इतल्यानच रावना हे केल्यानंतर मंडळ समितीची स्थापन जावपाक जाय. ही मंडळ समितीची नावां सुद्धा आम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या सहमतीन पक्षात धाडून दिली, जी पक्षानं फायनल केली, ज्याची घोषणा आम्ही आज या बैठकांनी केली आहे. मला खरे तुमचे मनापासून अभिनंदन करतात, कारण कसल्या तऱ्हेची अपेक्षा न बाळगता आमदार नसताना म्हणजे सारखी फुडली गोष्ट असत ना तरी सुद्धा ज्या पद्धतीने गेली 3 वर्षात तुम्ही कष्ट करता, ज्या पद्धतीने 3 वर्षात तुम्ही पक्षाचे काम करतात, दिल्ली जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडतात आणि त्यांची म्हणजे प्रचिती म्हणजे परिणाम म्हणून आज सुद्धा 3 वर्षा उपरांत सगळ्याचे सगळे कार्यकर्ते तुम्ही एकजुटीन त्या पक्षाचे या नांदेड मतदारसंघात काम करता. छत्रपती राज्य करताना अवघ्या 50 वर्षांभितर अनेक गड अनेक किल्ले जिंकले. प्रत्येक किल्लो जिंकपाक लागून युद्ध केली, लढाई केली. आता लढाई करून एक किल्लो जिंकप म्हळ्यार सकाळ न्ही. लढाई करून जेन्ना एक किल्लो जेन्ना जिंकता तेन्ना खूप जणांचे कोणाची घोव बिगड जाल्लो असता, कोणाचो दोळो फुटिल्लो असता, कोणाचो पांय कट जाल्लो असता, कोणाला आपल्याला भोगवतो असता, तो रणांगणाच्या निकामी जाल्लो असता, सगळे रक्त शाणून तो किल्लो जिंकलो असता. असे एक एक किल्ले जिकीत छत्रपती महाराजांच्या स्वराज्याची स्थापना जी करपाक जाय आशिल्ली ती स्थापना केली. त्या वेळाचेर कोणी अशें चिंतले ना हा म्हजो भुरगो हे युद्धान मेलो जाल्यार, कोणी चिंतले ना म्हजो घोव नाम जालो जाल्यार. प्रत्येकाने आपल्या राष्ट्रवादाक लागून हिंदवी स्वराज्याक लागून रक्त सांडले आणि लढाई केले. परतो एकलो जायना कोणाक गॅरंटी नाशिल्ली, कितले महिने ते उरताले कोणाक गॅरंटी नाशिल्ली. अशें करत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकले, किल्ले जिंकले. भारतीय जनता पार्टी अशेच आमच्या कार्यकर्त्या बळाचे एक किल्लो एक मतदारसंघ जिंकलेलो आसा. आता पुढे युद्धाची प्रसंग असा. पन्हाळ्याक वेळो पडला, मिर्झा राजे थंय शिवाजीक मारपाक सोदता. अशा वेळाचेर जाणे स्वप्नांत भितर आपल्या हातून भितर एक हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपाक लागून स्वप्न घेवन फुडें गेल्लो आसा तो छत्रपती शिवाजी महाराज. तह करचो पडटा, तह. आनी त्या तहान भितर 23 किल्ले परत ताका दिवचे पडटा एग्रीमेंटान भितर आणि 4 लाख ते भरपाई आशिल्ले मनाची ते ताची मुदत सोडली. भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीच्या स्वप्नांत भितर एक राष्ट्रवाद जागिल्लो आसा, अंत्योदय पर्यंत हे स्वराज्य करपा खातीर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या मनोहर पर्रीकराच्या तकलेनी तोच विचार आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत बसला ताज्या मनान तोच विचार आसा. पण केन्ना अशें तह करचे पडटा स्वराज्या खातीर. ताका जाय म्हणून न्ही, जाय कित्याक एक असो आमचो गड जसो ताणें सोडलो तशें काही वेळार आमकां हें स्वराज्य करपा लागून आमी जिकिल्ले सुद्धा मतदारसंघ आमकां सोडचे पडटा. जिकिल्ले पडटा हळूच म्हटलां, कोणाचो दोळो फुटलो, कोणाचो पांय गेलो, कोणाचो घोव मेलो, कोण उबंद जाले, कोण हॉस्पिटलान आसा म्हणजे त्या वेळेचे सुश्रुतालयान आसा. तशेंच आमचे अशे जाणटे जाल्ले कोण आसा तांच्यांनी तशेंच ते मतदारसंघ जिकिल्ले आसता. उपाशी रावून बटाटवडा खावप, केन्ना केन्ना खंय तरी आपले बोल्सांतल्यान पयशे मोडून तो गड तो मतदारसंघ एकच आसा. स्वप्न एकच आसा, ते छत्रपती शिवाजी महाराजाचे स्वप्न एक आसा. आणि हांगासर बशिल्ल्या
नरेंद्र मोदीचे किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचेंय स्वप्न येतूच आसा. कितें स्वप्न आमचें आसता. कित्याक सोडले तर ताणें त्या वेळाचेर ते सगळे केल्ले परत आपूण ते उबारी घेतलो आणि परत ते स्वप्नांतले जे स्वराज्य करपाचें आसा ते करपाक जाय म्हणून आमी घेतले. त्याच्यापर्यंत कोणूच पावना ताच्यापर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावचो हे सातत्यान सांगता. आणि तो चुकचो न्ही. आणि तो जे म्हणजे कोण द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी घडे कदाचित ती आमची जाणटेली आवय आसतली बापूय आसतलो तिका ताची फॅमिली पळयना आसतली. घडे कदाचित म्हजो अपंग भाव आसतलो ताका घडे कदाचित ताजो आवय बापूय ताका पळयना आसतलो. म्हाजी विधवा भयण आसतली किंवा जाणटेली आवय अपंग भाव ह्या सगळ्या पर्यंत आमी जे सगळे येवजण्यो पावयतले म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. आणि ह्या अंत्योदय तत्वाचेर काम फुडें व्हरपाची जबाबदारी म्हजी आसा तुमची आसा सगळ्यांची आसा. हांव मुख्यमंत्री म्हणून माझी एकट्याची आणि प्रदेश अध्यक्ष म्हणून किंवा दयानंद सोपटे दया काळकोणकार हाजी न्ही ही सगळ्यांची आसा. आणि पार्टी सगळ्यांची आसा. ही तत्वां सगळ्यांक आसा. स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हाच्या खातीर म्हणजे ट्रान्सपरन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अंत्योदय ह्या 3 तत्वाचेर काम सदोदीत तांच्यांनी केलां. आमी पळयता की मनोहरभाई आयजूय लोक याद करता सांगता ते 2000 रुपया जे येता पळय तो म्हाका पणजेक डॉक्टराक पूण धाडटालो म्हणून म्हज्या अकाउंटाचेर येताले हे सांगपी आजुनूय जाणटेले लोक आसात. ताणीच आज जेन्ना 1,500 म्हज्या भयणीच्या अकाउंटाचेर वयता त्या 1,500ची किंमत तिका खबर आसा. त्या 1,500ची किंमत ही मनोहरभाई सुरू केली गृह आधार येवजण हाज्या कडल्यान सुरू जाली. मनोहरभाईची याद आयजूय काडपी लोक आसा. म्हज्या भयणीच्या लग्नाक जेन्ना 1,00,000 रुपया जेन्ना मेळटा 1,00,000 रुपया लोन घेवपी बापायक खबर आसा 1,00,000 लोन फेडपा खातीर 5 वर्सां लागताले आनी 1,00,000चे 5,00,000 रुपया इंट्रस्ट ताका फारीक करचो पडटालो ताका ताची झड खबर आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आसतना काम करचें पण कामा बरोबर आमची तळमळ आनी कळकळ ही भारतीय जनता पार्टीची सांगची.